आयची सालसेत अपडेट अशी आसा. जुलयाचे 8 वेर मडगांव एचजीपीडीचे पिकअप स्टँडार CZMP हे ड्राफ्ट प्लॅनाचे हियरिंग जावचे आसा. काल साउथ गोवा कलेक्टर ऑफिसान ह्या हियरिंगाक लागून तयारी करपाक पुलिसाची लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन हाका लागून एक जमात आसली. उपरांत सगळे पुलीस ऑफिसर हे एचजीपीडीच्या पिकअप स्टँडार गेले आनी थंय तांणी इन्स्पेक्शन केलें आनी त्या दिसा म्हणजे जुलयाची 8 वेर पुलीस बंदोबस्त कशें करपाचें हें तांणी थारायलें. कित्याक हजारांनी लोक ह्या हियरिंगाक येवचो आसा. आम आदमी पार्टी जावं आमचे गोंयचे NGOs आनी एक्टिविस्ट हांणी हें हियरिंग पोस्टपोन करपाक लागून गोव्हर्मेंटाक विनंती केल्ली. कोविडाक लागून तशेंच आतां पावस पडटा सो तांणी एक रिक्वेस्ट केल्लो गोव्हर्मेंटाक की हें हियरिंग पोस्टपोन करून उपरांत घेवचें म्हूण सप्टेंबर ऑक्टोबर जेन्ना कोविड केसीस सारक्योच उणे जातात तेन्ना घेवचें म्हूण. पूण आजून पासून गोव्हर्मेंटान त्यांचे कांयच आयकोंक ना आनी अशें दिसता की जुलयाची 8 वेर मडगांव एचजीपीडी ग्राउंडार हे CZMPचे हियरिंग कशे भाशेन जातलें. कांय दीस फाटीं गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान PWDच्या सिवरेज डिपार्टमेंटाक फायन मारलेली 1,18,00,000 रुपया. कित्याक फातोड्डा एरियान तांची सिवरेज जायते कडेन शेतांनी व नालांनी ओपनली व्हांवता आनी तांणी कांयच एक्शन घेवंक ना. आतां साउथ गोवाच्या SDM आनी डेप्युटी कलेक्टर ज्योती कुमारी हिणें सालसेत मामलतदाराक ऑर्डर दिल्या अंडर सेक्शन 133 ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड फॉर क्रिएटिंग हेल्थ हॅझर्ड अँड पब्लीक न्युइसन्स सिवरेज डिपार्टमेंटाचेर ताणें एक्शन घेवचें म्हूण. कित्याक अजुनूय सिवरेज फातोड्डा जायते कडेन ओपनली व्हांवता आनी लोकांक खूब त्रास जाता. आयच्यो सालसेतांतल्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात. फातोड्डा आनी मारगांव 135 केसीस आसात. बाली कुंकोली 30 आनी 3 केसीस आसात. कणसावली 60 आनी 2 कोविड केसीस आसात. चिंचिणी 30 आनी 6, कुर्तोरी 50 आनी 8, लोटोली 60 आनी 5